ही इच्छा ह्या वेळार प्रकट करता। आजचे दिन येतले म्हणून खूप जाणांनी भारतीय जनता पक्षाक खूप मोठे संख्येन आम्ही वोट केले आणि त्यांना एक मेजॉरिटीन त्यांचा सरकार स्थापन केलो। पण त्याच्या नंतर आजचे दिन म्हळ्यार कितें हे खुबशे लोकांक अजूनही कळना आणि म्हाकाय बी ते सारखे कळना आजचे दिन म्हळ्यार कितें। त्याच्या नंतर कळ्ळें की 15 लाखांचे आश्वासन दिवप आणि 15 पैसे कोणाच्या अकाउंटात घालप ना म्हणल्यार घडयेक आजचे दिन जावपाक शकता। ताका वेगवेगळे येवजणी आमी जाहीर केल्ले आसात। अशे खुबशे येवजणी जे जीएसटी धंदेवाल्यांक काबार केले ते जीएसटी सामके सिम्प्लिफाय करप आणि त्याचे रेट कमी करप आणि आख्या देशात एकूच रेट करप जे आमचे ओरिजिनल बिल आशिल्ले। आयज जीएसटी लोकांक काबार केल्या। आयज च्या पिवपाक गेल्यार जीएसटी, टॉयलेटाक गेल्यार पेड टॉयलेटाक गेल्यार जीएसटी, चर्चीन जे पैसे दिता पळय डोनेशन ताका जीएसटी, म्हणजे आयज देवळान पळय देवी दिता ताका जीएसटी आयज सगळ्यांक काबार केल्या। सो ती रिवायव करपाक जीएसटी आमी परत चेक करतले। लोकांक कशे फायदे जाता ते पळयतले, धंदेवाल्यांक कशी इजी जाता ते पळयतले आणि पेट्रोल आणि डिझेल जे बीजेपी 15 लाख कोटी लुटल्या ते आमी जीएसटी इन्क्लूड करतले। म्हणजे कितें पेट्रोलाचेर 211% टॅक्स आणि डिझेलाचेर 428% टॅक्स घालून आमचे बोल्साक लुटला ह्या सरकारान ते दोनूय आमी जीएसटी घालतले। फॉरवर्ड सोडून काँग्रेसीक जॉईन जाला कारण कितें? कारण म्हणल्यार आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टी जॉईन जाल्ले गोंयकारपणाक प्रोटेक्ट करपाक। पण आमी जेन्ना गोवा फॉरवर्डाक जॉईन जाले आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी इलेक्शन जाले, आमी इतले दीस रात काम केलें गोवा फॉरवर्ड पार्टीक। इलेक्शन जातकूच हेंच्यांनी आमी बीजेपीक सपोर्ट केलो। आमचो एजेंडा पयलोच आसलो, आमी इलेक्शन सुद्दां झगडले ऑन बेजीस दॅट की आमी बीजेपीच्या अगेन, पण कांय स्वार्था खातीर ते काँग्रेस बीजेपी वांगडा जॉईन जाले। ताका आमी त्याच पयलेच मिटिंगेन अपोज केल्ले। म्हणून आयज म्हाका हो डिसिजन घेवंक पडलो की काँग्रेस हो एकूच पार्टी आहा की मायनॉरिटी खातीर काम करता आणि मायनॉरिटीचे कॅर घेवंक शकता। म्हणून आयज हांव काँग्रेस पार्टीन जॉईन जालो। कितें स्वार्थ कितें आशिल्लो तुका? बीजेपीक सपोर्ट करतना तेंच्यांनी कसल्या स्वार्था खातीर जॉईन जालें तें हांव तुमकां सांगूंक शकना, पण डेफिनेटली आख्या गोंयकारांक खबर आहा कितें स्वार्थ आसलो आनी खंयच्या स्वार्था खातीर बीजेपी सपोर्ट केलो। तुमकां खबर आसतली दत्तराम पेडणेकरान 5 टर्म काम केलें दुसरे खातीर। 2 टर्म जावन आसले आमचो दयानंद मांद्रेकर, ताका आमी कार्यकर्तो म्हणून काम केलें। तेच्या उपरांत आमचे उदय बाब आमच्या परिचयान आयले उदय पालेकर आनी ताका हांवें इंडिपेंडंट म्हणून काम केलें। तेन्ना ताची निशाणी आशिल्ली कोकनट नाल। त्याच्या उपरांत हांवें ताका काँग्रेस पक्षाक काम केलें। दोनूय फावटी आमचो पराभव जालो आनी तिसरे फावटी आमकां जेन्ना संदी येयली विनोद पालेकराक काम करपाची तेन्ना ते गोवा फॉरवर्डाक गेले आनी आमी काँग्रेस पक्षान खास करून तांकां सहकार्य केलें। काँग्रेस पक्षान हांगा तांकां पाठिंबो दिलो। काँग्रेस पक्षान हांगा दुसरो कॅन्डिडेट घातलो ना म्हणून सगळ्यांनी एक मतान आमी गोवा फॉरवर्डाक काम करून तेजो विजय जालो आनी ते मंत्री जाले। म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी आमी तरी फाटीं उरले अशें दिसता। तेन्ना काँग्रेस पक्ष बळकट करून काँग्रेस पक्षाक फुडें व्हरप हें म्हाजें मेन उद्दिश्ट जावन आसा। म्हणून आज हांव गोवा फॉरवर्ड पक्ष सोडून काँग्रेस पक्षान रितसर प्रवेश केल्लो आसा। कितें कामां करूंक ना? कितें कामां अशीं न्ही, प्रॉमिसीस दिले लोकांक? हय पॉलिटिशियन म्हटल्या उपरांत फॉल्स प्रॉमिसीस ज्यो आसतातूच तुमकां खबर आसता। पूण हाका सांगपाक वायट दिसता ह्या शिवोली मतदारसंघाचे एके वटेन खोशी एके वटेन आमी दुखी आनी तेजें मेन कारण जावन आसा गेले 4 टर्म WRD खातें ह्या शिवोली मतदारसंघ आनी मिनिस्टरी ह्या मतदारसंघान आसा। तरी पूण पायपान उदक सोडूनच ती लोकांक टँकरांनी सुद्दां उदकाक आज तळमळचें पडटा। ऐन पावसान ऐन चतुर्थीच्या क्षणाक लोकांनी
उदक नासतना हांगासर खूब हाल जाल्ले आसा आनी ते अजूनय चालू आसा. हे जावन आसा मेन उद्दिश्ट. शिवोली मतदारसंघान कितलेशेच यूथ आज बेकार दिश्टी पडटात. तांचो विचार कोण करिना. नोकऱ्यो ना, उदक ना, लायटीची वेवस्था ना. जाय तेन्ना LED ल्हान घालतात, थोड्या दिसांनी काडून व्हडली करतात. तांकां विचारतलो कोण ना. रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग जाता, त्याचीय विचारपूस करपी कोण ना. अशी लोकांक कन्फ्युजींग डेव्हलपमेंट जे आसा ते ह्या मतदारसंघात जाता.